मडगावच्या नामनेच्या BPS क्लबाच्या वेंचणुकेत दिगंबर कामतीचो पूत योगीराज कामतीचे पॅनल जैतिवंत थारला। योगीराज आणि आब्रेव ऑस्कर ऑल्फेंगो हांच्या पॅनला मदीं चडाओड आसली, पूण योगीराज कामत गटाचे उमेदवार मोठ्या मतान वेंचून आयले। मडगावचो नामनेच्या BPS क्लबाच्या वेंचणुकेत दिगंबर कामतीचो पूत योगीराज कामतीचे पॅनल हे जैतिवंत थारले। आयतारा ही वेंचणूक जाली। राजकीय इच्छाशक्त बाळगून आशिल्लो योगीराज कामत मडगावचे पयले परीक्षेत जैतिवंत थारलो। ह्या वेंचणुकेत आमदार दिगंबर कामतीचो पूत योगीराजाचे पॅनल आशिल्ल्यान सगळ्यांची नजर निकालाचेर आशिल्ली। फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय, हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरा ह्या वेंचणुकेत मतदाना खातीर वांटेकार जाल्ले। त्या भायर हेर जायते राजकीय फुडारी ह्या क्लबाचे वांगडी आसात। सांताक्रूज 4 खांब्याकडे एका बायलेची कूड मेळ्ळी। कोणाक तरी बायलेची कूड उदकान उफेताना दिसली। उपरांत ताणें पुलिशेंत कळीत केले। घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळ आनी पुलिशेन घडणूक थळाचेर धांव मारली। उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी बायलेची कूड उदकाच्या भायर काडली। पुलिशेन पंचनामो करून कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या आनी फुडलो तपास चालू आसा। बायलांक राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावयल्यान काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकार गोंय सरकाराचेर फण्ण मारता। राज्यांत 3 बायलां आमदार आसतना एकल्याकूय मंत्रीपद ना म्हणून गिरीशान मुद्दो काडलो। काँग्रेसीचो गिरीश चोडणकार राज्यांत परत एक फावट आतां एक्टीव जाल्लो दिश्टी पडटा। CWCचो परमनंट इन्वायटी म्हणून नेमणूक जाल्ल्या सावन वेगवेगळ्या विशयांचेर गिरीश सरकाराक घेरतना दिश्टी पडटा। आता बायलांक राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावयल्यान गिरीशान सरकाराचेर टिका केली। राज्यांत 3 बायल्यो आमदार आसतना एकल्याकूय मंत्रीपद कित्याक ना काय म्हणून गिरीशान मुद्दो काडलो। बायल आमदारांक मंत्रीपद दिवन सरकारान तांचो सन्मान करचो म्हणून गिरीशाची मुखेलमंत्र्या कडेन मागणी आसा। धारबांदोडे संजीवनी साखर कारखान्याच्या आवारात पार्क केल्ल्या ट्रकांनी चोरी जाली। ट्रकाचे हारशे काडून 8 मोबायल फोन आणि 50,000 रोख रक्कम चोरांनी फारयली। धारबांदोडे संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या आवारात उबे आशिल्ल्या ट्रकांतले फोन आणि रोख रक्कम चोरांनी फारयल्ली आसा। सुमार 8 फोन आणि 50,000 रोख रक्कमीचेर चोरांनी हात मारलो। ट्रकांचे हारशे काडून चोरांनी ही रक्कम चोरली आणि हे अशें तांच्यांनी कृत्य केलेलें आसा। कारखान्याच्या आवारात रातचो सेक्युरिटी गार्ड नासता, त्या भायर CCTV कॅमेराय लायिल्ले नात। चोरांक नेमके हेच फावले आणि चोरांनी ही चोरी केली। मये मतदारसंघात येवपी धार्मीक स्थळांचो विकास करपाचे नियोजन आसा अशें आमदार प्रेमेंद्र शेटान सांगले। उदका स्रोत खात्या वतीन चिमुलकारीण देवीच्या तळयेचें सोबितीकरण केल्या। मयेच्या हळदणवाडी वाठारांतल्या विकसीत केल्ल्या श्री चिमुलकारीण देवीच्या तळयेचें आमदार शेट हांच्या हस्तुकीं लोकार्पण जालें।
सांग्यार हजारांनी टन तवशी शेतकऱ्यांनी मिना खणीत उडयल्यात. तवशी जून जाल्ल्यान ताचो उपयोग जायना आनी खपूय मेळना म्हणून तवशी भायर उडयल्ल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणें आसा. राज्य फलोत्पादन महामंडळ खंय जून जाल्ली तवशी घेयना म्हणून शेतकार सांगतात. नेत्रावळी जामगळ वाठारांत थळाव्या शेतकारांनी खणीत ही तवशी उडयल्यात. हजारांनी टन तवशी खणीत उडयल्या. ही तवशी खंय जून जाल्ल्यान ती उडयल्ली आसा. तवशी जून जाली काय ती कडू जातात आनी तांकां खपूय मेळना म्हणून शेतकऱ्यांचो दावो. सरकाराचे फलोत्पादन महामंडळ खंय जून तवशी घेयना अशें शेतकऱ्यांचें म्हणणें आसा म्हणून तेंच्यांनी ही हजारांनी टन तवशी जी आसा ती मिना खणीत उडयल्ली आसा. जसो जसो काळ बदलता तश्यो तश्यो कांय गजाली कालबाह्य जातात. ह्या काळाच्या ओघात कितलेशेच पारंपारीक वेवसायूय ना जाल्ले दिश्टी पडटा. तातूंतलोच एक हो पारंपारीक वेवसाय म्हटल्यार कलय काडप. बार्देस म्हालांतल्या शिवोली गांवांत आजून 2 अशे कलयकार अस्तित्वांत आसा. पयलीं तेंपार गांवांनी पितळ आनी तांब्याच्या आयदनांक कलय काडपाक कलयकार भोंवताले. खासा करून चवथीच्या दिसांनी हे कलयकारांचो धंदो खूब बरो जातालो. मात आतां हो वेवसाय निमण्या पावण्यार पावला वा तो काळाच्या ओघात ना जायत चल्ला. मात बार्देस म्हालांतले शिवोले तारीर फाटलीं 50 वर्सां मायज जाली 2 जाण कलयकार हो वेवसाय आजून करतात आनी आजुनूय हो पारंपारीक वेवसाय तिगोवन दवरला. गणेश वंदना हो वेगवेगळ्या राज्यांतली लोककला संस्कृती दाखोवपी महोत्सव दिवचले बरोच रंगलो. भौशीक गणेशोत्सवा निमतान हो महोत्सव आयोजीत जाल्लो. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांच्या हस्तुकी वेगवेगळ्या पंगडाच्या मुखेलीचो भोवमान हांगासर जालो. कला आनी संस्कृती खात्याचे उपसंचालक अशोक परब आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार थंय उपस्थित आशिल्ले. ह्या महोत्सवात गोंया सयत पंजाब, ओडिसा, झारखंड, राजस्थान, गुजरात आनी जम्मू काश्मीर ह्या 7 राज्यांतले लोकनाच पंगड थंय वांटेकार जाल्ले. ह्या महोत्सवात लोककलाकारांनी आपापल्या राज्यांतली संस्कृती दाखोवपी लोकनाच सादर केले. पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतीक केंद्र उदयपुराच्या सहकार्यान कला आनी संस्कृती खात्या वतीन हो महोत्सव आयोजीत केल्लो. डेन्मार्काचो राजदूत फ्रेडी स्वेन गोंय भेटीचेर आसतना स्वेन हाणें आयतारा काणकोणच्या बलराम निवासी शाळेक आपली भेट दिली. ह्या वेळार तांणी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन लेगीत केलें. भारताच्या संस्कृतायेची ह्या वेळार स्वेनान तुस्त केली. डेन्मार्काचो राजदूत फ्रेडी स्वेन हे शेनवारा गोंयांत पावले. आयतारा तांणी काणकोणच्या बलराम निवासी शाळेक तांच्यांनी भेट दिली. तशेंच विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन लेगीत केलें. काणकोण सारके डेन्मार्क पयलीं एक आदिवासी तशेंच उदरगत जावन नाशिल्लो देश आशिल्लो. मात शिक्षणान डेन्मार्काची उदरगत केली अशें फ्रेंडीन सांगलें. दोन 2027 ह्या वर्सा जावपी विधानसभा वेंचणुके वेळार बायलां खातीर 33% आरक्षण लागू जातले असो विश्वास राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडेन उक्तायलो. गोंय हे सुशिक्षीत राज्य आनी महिला सुद्धा सक्षम आसात तेन्ना वेंचणुके वेळार उमेदवार निवडटना प्रश्न निर्माण जावचो ना अशें मत लेगीत ताणें त्या वेळार उक्तायलें.
कोरोनाच्या उपरांत देशाच्या अर्थवेवस्थेत अजून भर येवंक नाशिल्ल्याची टिका काँग्रेसीचो सरचिटणीस आणि खासदार जयराम रमेशान केला. रिझर्व्ह बँकेच्या सप्टेंबर म्हयन्याच्या एका अहवालात ह्या बाबत स्पष्ट उल्लेख आशिल्ल्याचे जयराम रमेशान म्हटलां. संसदेचे अधिवेशन हे फक्त सध्याच्या म्हत्वाच्या मुद्द्यावयले लक्ष हटोवपा खातीर आसा अशें जयराम रमेशाचें म्हणणें आसा. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा विधानसभा वेंचणुकेत निश्चित काँग्रेसीकूच जैत मेळटले असो विश्वास राहुल गांधीन उक्तायला. ह्या राज्यांनी सगळ्या पक्षांनी तयारी लेगीत सुरू केल्या आणि कांय दिसां उपरांत आपलो मिझोरामचो दौरो आसतलो अशें राहुल गांधीन म्हटलां. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा विधानसभा वेंचणुकेत निश्चित काँग्रेसीक जैत मेळटले, मात राजस्थानात जिखपाची चिन्हां कमी आसा अशें राहुल गांधीचें म्हणणें आसा. ह्या सगळ्या पक्षांनी तयारी लेगीत सुरू केला इलेक्शनाची आणि कांय दिसां उपरांत आपलो मिझोरामचो दौरो लेगीत आसतलो अशें राहुल गांधीन म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मन की बात ह्या कार्यावळींतल्यान देशवासियांकडेन संवाद साधलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन देशवासियांक 1 ऑक्टोबर सकाळी 10 वरांचेर नितळसाणीचो कार्यक्रम जातलो तातूंत वांटो घेवपाक उलो मारिल्लो आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मन की बात ह्या कार्यावळींतल्यान सगळ्या देशवासियांकडेन आपलो संवाद साधलो. त्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 1 ऑक्टोबराक सकाळी 10 वरांचेर नितळसाणीचो जो कार्यक्रम जातलो तातूंत सगळ्या देशवासियांक भितून वांटो घेवपाचें आव्हान केलेलें आसा. दुबावीत काश्मीरी सिंग हो पुलीस स्टेशनांतल्यान फरार जावपाचो प्रकार दोग पुलिसांच्या आंगलाट आयला. सेवेत घाळपण दाखयल्ल्याचो आरोप दवरून पुलीस हवालदार मिलिंद रायकर आणि कॉन्स्टेबल मिथुन नायक ह्या दोगां पुलीस कर्मचाऱ्यांक सेवेंतल्यान निलंबीत केल्या. ह्या विशींचो आदेश शेनवारा सांजे दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक अभिषेक धनिया हांणी जारी केलेलो आसा. जुन्या निवृत्ती वेतनूच कायम दवरचे हे मागणे खातीरची अखिल भारतीय प्राथमीक शिक्षक संघाची रॅली आयतारा गोंया पावल्ली. 5 सप्टेंबर सावन सुरू जाल्ली ही यात्रा आसाम, कन्याकुमारी, वाघा बॉर्डर, गुजरात अशी करीत मडगांवां पावली. 5 ऑक्टोबराक ती दिल्ली पावतली. केंद्र सरकारान लागू केल्ले नवे निवृत्ती वेतन फाटीं घेवन जुने निवृत्त वेतनूच चालू दवरचे म्हणून तांची मुखेल मागणी आसा. निवृत्त राजकारण्यांक लेगीत 7वें वेतन आयोगाचो लाव जाता जाल्यार आमकां तो कित्याक जावचो न्हय काय म्हणून अखिल भारतीय प्राथमीक शिक्षक संघाच्या हरी गोवंदन हांणी मागणी केल्या.
वैजकी सेवेत बऱ्यापैकी आपले योगदान दिल्ल्या आणि समाजकार्या खातीर नामना मेळिल्ल्या दोतोर दत्ताराम देसाय हांचो सावय वेरेच्या पालकर फामिली वतीन भोवमान जालो. दोतोर दत्ताराम देसाय हाणें वैजकी सेवेत बऱ्यापैकी आपले योगदान दिलेले आसा. तशेंच समाज कार्या खातीर तेणी नामना लेगीत मेळयल्या. ह्या खातीर दोतोर दत्ताराम देसाय हांचो सावय वेरेच्या पालकर फॅमिली वतीन भोवमान केलो. अठ्ठावीस सप्टेंबराक मोहम्मद पैगंबराची जयंती. पैगंबराचो जुलुसाच्या नियोजना खातीर दक्षिण गोंय SP ट्राफिक DYSP PI आनी जामा मस्जिद समितीच्या वांगड्यांनी मडगांव हांगासर बसका घेतली. जुलुसाची मिरवणूक नेमांचें पालन करून करची म्हणून पुलिसांनी आव्हान आनी मार्गदर्शन केलां. त्या खातीर ही खासा बसका जाली. 28 सप्टेंबराक मोहम्मद पैगंबराची जयंती आसा. पैगंबराच्या जुलुसाच्या नियोजना खातीर ही खासा बसका जाली. दक्षिण गोंय SP ट्राफिक DYSP PI आनी जामा मस्जिद समितीच्या वांगड्यांनी मडगांवां ही खासा बसका घेतली. जुलुसाची मिरवणूक नेमांचें पालन करून कशी करची हेचें पालन कशें जावचें ह्या खातीर ही खासा बसका जाली. पणजे महापालिकेक अंदूच्या अष्टम फेरयेंतल्यान 60 लाख रुपयांचो निव्वळ फायदो जाला. एकूण येणावळ लाख रुपया पोरू 30 लाख रुपया येणावळ आयिल्ली. पणजेची अष्टमीची फेरी गोंयभर ही फामाद आसा. मॉल आनी ऑनलायनच्या काळांत लेगीत ह्या फेरयेचें म्हत्व उणें जावंक ना. कपडे, चपलां, घरगुती साहित्य सयत फर्निचर, शेतकी अवजारां तशेंच हेर साहित्य ह्या फेरयेंत मेळटा. तशेंच चवथीक लागपी देवपुजेचें साहित्य लेगीत हांगासर मेळटा. ताका लागून ही फेरी आयच्या काळांत लेगीत पयलीं इतलीच फामाद आसा. मॉडेल शेक पॉलिसी वयल्यान परतून एकदा सरकारा मदीं 2 गट जालेले आसा. सोमारा मायकल लोबो कांय शेकवाल्यांक घेवन मुखेलमंत्र्यांक मेळ्ळो. नव्या शेक धोरणांत जायत्यो त्रुटी आसात, त्यो पयस करच्यो म्हणून शेकवाल्यांची मागणी आसा. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा आपल्याक मिटिंगेची कांयच खबर ना. सोमारा कांय शेकवाले आमदार मायकल लोबोक घेवन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक मेळ्ळे. नव्या शेक धोरणांत जायत्यो त्रुटी आसात म्हणून शेकवाल्यांचो दावो आसा. ह्यो त्रुटी पयस करच्यो म्हणून शेकवाल्यांनी मुखेलमंत्र्यां कडेन अशी मागणी केलेली आसा. कुमारजुंवेचो फामाद सांगोड सोमारा जालेलो. दर वर्सा 7 दिसाच्या गणपती विसर्जना वेळार हो सांगोड जाता. ह्या वेळार वेगवेगळे सांस्कृतीक मंडळां बोटींतल्यान चित्ररथाचे देखावे सादर करतात. हो सांगोड आख्ख्या गोंयभर खूब फामाद आसा. हो सांगोड पळोवपाक कुमारजुंव्या हो सांगोड जो जाता तो पळोवपाक गोंय भयल्यान खुबशे लोक पळोवपाक येतात. कुमारजुंवेचो हो फामाद सांगोड सोमारा जालो. दर वर्सा 7 दिसाच्या गणपती विसर्जना वेळार हो सांगोड कुमारजुंवे हांगासर जाता आनी हो सांगोड पळोवपाक गोंयभरच्यान लोक हांगासर आपली उपस्थिती लायता. हो सांगोड सोमारा 7 दिसाचे गणपती पावयता आसतना जालो.
मोरंबी मेर्शे हांगासर बेकायदेशीरपणान शेत पुरवपाचें काम चल्लां. हे संबंदात आरजी पक्षान शेतकी संचालनालया कडेन कागाळ केल्ली. हाची दखल घेवन शेतकी विभागान अधिकाऱ्यांक येवन सोमारा हांगासर पळोवणी केली. मोरंबी मेर्शे हांगासर हे बेकायदेशीरपणान शेत पुरवपाचें काम चालू आसा. हे संदर्भात आरजी पक्षान शेतकी संचालनालया कडेन कागाळ केल्ली. हाची दखल घेत शेतकीय विभाग अधिकाऱ्यांनी येवन सोमारा हांगासर पळोवणी केली. सत्तरी तालुका शेतकरी सेवा सहकारी सोसायटीची वर्सुकी आमसभा आयतारा बरीच गाजली आणि बरीच तापली लेगीत. फाटल्या सभेत घेतिल्ल्या थाराव आजून कित्याक चालीक लावंक नाका म्हणून सभासदांचो संचालक मंडळाक प्रश्न केलो. कामगारांचो पगार, बोनस हे लेगीत विशय सभेत बरेच गाजले. संस्थेच्या एमडीन सोसायटीच्या कारभारात लक्ष घालचे, संचालकांच्या राजकारणांत न्हय असो सल्लो लेगीत सभासदांनी ह्या वेळार तांकां दिलो. फाटल्या सभेत घेतिल्ले थाराव आजून कित्याक चालीक लावंक ना काय म्हणून सभासदांचो संचालक मंडळाक प्रश्न आशिल्लो. कामगारांचे पगार, बोनस हे विशय लेगीत ह्या सभेत बरेच गाजले. संस्थेच्या एमडीन सोसायटीच्या कारभारात लक्ष घालचे, संचालकाच्या राजकारणात घालचे न्हय असो सल्लो लेगीत सभासदांनी ह्या वेळार तांकां दिलो. दिवचले आयोजीत सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॅम्पाक समाधानकारक असो प्रतिसाद मेळ्ळो. सेवा पखवाडा निमतान IMA व्हिजन हॉस्पिटल आणि CHCच्या जोडपालवान भाजपाच्या वैजकी विभागा वतीन आयतारा ह्या शिबिराचे आयोजन केल्ले. ह्या शिबिरात ECG सयत रक्त, दोळे आणि हेर वेगवेगळ्या दुयेंतींची तपासणी केली. 150 परस चड जाणांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतला. नासाच्या OSIRIS X अंतरिक्ष यानान धर्तरेक लागीं आयिल्ले एस्ट्रॉयड बेनू ह्या लघुग्रहाक स्पर्श करून म्हत्वाचे अशे नमुने धर्तरेचेर हाडपाक येस मेळयले. बेनू वयल्यान हाडिल्ले सॅम्पल नासाच्या ह्युस्टन हांगाच्या प्रयोगशाळेंत दवरतले. हे सॅम्पल हाडल्या उपरांत OSIRIS X परतून लघुग्रहाच्या दिकेन प्रवास सुरू करतले. नासाच्या ह्या OSIRIS X अंतरिक्ष यानान धर्तरेक लागीं आशिल्ल्या एस्ट्रॉयड बेनू ह्या लघुग्रहाक स्पर्श करून म्हत्वाचे अशे नमुने जे आसा ते धर्तरेचेर हाडला. बेनू वयल्यान हाडिल्ले हे सॅम्पल नासाच्या ह्युस्टन हांगाच्या प्रयोगशाळेंत दवरतले. गोंयांत सप्टेंबर म्हयन्यांत डेंग्यू केसींचे उद्रेक पळोवपाक मेळ्ळो. ह्या म्हयन्यांत 1392 केसींची नोंद जाल्या. आतां ह्यो केसी देंवन 72चेर पावला, पूण आतां मेरेन 16 जाणांक डेंग्यू लागून मरण आयलां. मुरगांव, चिंबला आनी कांदोळे केसींचो आंकडो चड आसा. भलायकी खातें आनी नगर नियोजन खातें मेळोन डेंग्यू खातीर SOP काडटले, तशेंच हॉटस्पॉट तयार करून उपाय येवजण चालीक लायतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां.